एक मडकयचो विशय आनी मडकयचो विशय येता तेन्ना मागीर युतीचोय प्रश्न येता. एक गजाल आमकां बरी दिसता की खूब पयलीं आतां सांगलां की युती जातली म्हणून, सीट शेअरिंग मागीर पळोवया म्हणून. हे इतली बेगीन सांगपाची परिस्थिती कित्याक आयली ह्या मडकयच्या मंडळाक लागून? तेजे मडकयचे मंडळ अशें न्ही, कशें आसा की आमी हे जे आसा आमचे अलायन्स आफ्टर पयलीं इलेक्शना पयलीं जावन आशिल्लें, मागीर आमी एकठांय आयले. सरकारा भितर ते मंत्री आसात आनी त्यामुळे साहजिकच आमी हें आसतकच आमी हे अशेंच उरूं जाय आनी त्यामुळे तातूंतल्यान लास्ट मिनीट गडबड जावं जायना म्हणून आमी पयलीं पसूनच तांचे कडेन संपर्क हे जे आसा टॉक्स जे आसा उलोवप जे आसा ते हातूंतल्यान ते सांगताना की दोनूय वाटेंतल्यान लोकांक सांबाळूंक जाय. आमी मडकय मतदारसंघान आमचो आमदार ना, आमचो आमदार म्हणजे अलायन्साचो आमदार आसा. तो जरी आसलो आसत जाल्यार पार्टीचें थंय काम करपाक आमकां कोणूच आडोवंक शकना. आमी आमचें काम करतात आनी त्यामुळे तेंच्या मतदारसंघा भितर कांय तेंचें आपलें काम ते करतात. पूण सीट शेअरिंगचो जो विशय आसा तो जेन्ना निवडणूक डिक्लेअर जाता, जेन्ना थरतलें की हो मतदारसंघ तूं लढय, त्या वेळाचेरूच ताका एखाद्याक हो मतदारसंघान आपूण लढयतलो हो क्लेम करपाक मेळटा, तेच्या पयलीं करपाक मेळना. आनी त्यामुळे कारण कितें आसा की जबाबदार मनशान तो क्लेम करप न्ही. फाल्यां हांव प्रदेश अध्यक्ष, हांवें म्हणलें हांवें फटकन पयर जेन्ना भाशण करतना म्हजे कडेनूय एक हें म्हणलें की हांवें म्हणलें आमी 40 मतदारसंघा भितर आमी लढयतले आनी मागीर म्हज्या लक्षांत आयलें की आमी अलायन्सान आसा. मागीर म्हणलें आमी अलायन्सा बरोबर करूं. तरी एक एकदां कशें आसता मुद्दामून जायना तें, चुकून एक एकदां ते तुमी हातूंत म्हणटा फुडें कितें की आज मगोन समजा प्रियोळा काम केलें करपाक हरकत ना, पूण सीट क्लेम करचो न्ही. हां, सीट काम करप वेगळें हय, आनी आपण थंय लढयतलोच म्हणप हें वेगळें न्ही. आनी एखाद्या पार्टीचो अध्यक्ष न्ही तो, तेणें म्हणप हें मातशें बरोबर जायना. म्हणून हांवें सांगलें तांकां, तेंच्यांनी उलयलें म्हजे कडेन, आपल्या कडल्यान उलोवप जालें इन फ्युचर अशे गोश्टी घडचे ना म्हणून उलोवप जालें.